नमस्कार टी टाइम बुलेटिन आणि होकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पंचायत आनी पालिकांनी घराघरांनी वचून उखलचो ई वेस्ट, पोरणे कपडे आनी रद्दी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आवाहन। उदका खातीर हणजुण्या थळाव्यांनी म्हापसा उदका पुरवण कार्यालयाचेर वेलो घागर मोर्चा 15 दिसां भितर तोडगो काडूंक ना जाल्यार रस्ता रोकोचो इशारो। आतिशी दिल्लीची नवी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी तांच्या नावाची केली शिफारस, रोखडीच घेतली मुख्यमंत्री पदाचो ताबो। हरवळे पंचायतीची 20 ऑक्टोबराक जातली वेंचणूक। 9 ऑक्टोबरा मेरेन अर्ज भरपाची निमणी तारीख। राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदाराची माहिती। गोंयांतले कासव संवर्धन मोहिमेक यश। ऑलिव्ह रिडले कासवांनी ह्या वर्सा घातली 45,493 तांतयां। स्पेशल रिपोर्ट। मांद्रे अपघातांतले जखमी सिद्धी शेटकाराक उपचारा वेळार आयले मरण। शेनवारा जाल्ल्या अपघातांत नळन भावजय हांकां जाग्यारूच आयिल्लें मरण। आतां खबरो विस्तारांत। आतिशी मार्लेना दिल्लीची नवी मुख्यमंत्री जाली। आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी तांच्या नावाची शिफारस केल्ली। केजरीवाल हांणी मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतली। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। हरवळी पंचायतीची वेंचणूक 20 ऑक्टोबराक जातली। 1 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसतली। तशेंच 21 ऑक्टोबराक मतमेजणी आसतली। अजून मेरेन आचारसंहिता लागू आसा। ऑब्झर्वर म्हूण डेप्युटी कलेक्टर आसतलो अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदार हांणी दिल्या। 20 ऑक्टोबराक आमच्या 2 पंचायती खातीर एक वॉर्डात बाय इलेक्शन आसा। एक ओर्ली आणि दुसरी मोरपिल, आणि एक जनरल इलेक्शन्स 5 वॉर्डा खातीर आमच्या हरवळे आसा नॉर्थ गोवा, आणि त्याचे नॉमिनेशन फाईल करपाची प्रोसेस 1 ऑक्टोबराक सुरू जातली। आजपासून त्या तिन्ही पंचायतीत कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जातलो। मामलतदार रिटर्निंग ऑफिसर असतात, तिथले डेप्युटी कलेक्टर आमचो ऑब्झर्वर असतात। बाय इलेक्शन दोन्ही असं पण ते रिझाईन झाला किती काय एक ओरळी पंचायतीत असं तो मेंबर रिझाईन करून तो जिल्हा पंचायतीक निवडून गेला, आणि मोरपिल्लाचा जो असलो तो पोलीस डिपार्टमेंटात ताका जॉब मिळाला, सॅलरी जॉब मिळाला। काउंटिंग दुसरे दीस, आता 20 रविवार असा, सोमवार 21 तारखेक काउंटिंग जाता। ती सगळी शेड्यूल तुमकां दिली, म्हणजे आता 1 ते 9 पर्यंत नॉमिनेशन असता, मग स्क्रुटिनी असता, मग विड्रॉवल असतात। ती स्टँडर्ड प्रोसेस असता, ती तुमकां तेचे शेड्यूल दिल्ले। सर ही हरवळे एकूच पंचायत कित्या खातीर काय झालं, गोव्यात 2-3 पंचायतीचो इश्यू असलो। एक तालेगाव ही पहिली पंजीत असली, पण त्यांनी सेपरेट झाले म्हणून त्याची तारीख वेगळी। तशी हरवळे ही पहिली साखळी म्युन्सिपाल्टीत असली, पण त्यांनी थंय बॉयकॉट केलं, त्यांना त्यांचा विरोध असलो, त्याची पंचायत झाली।
म्हणून ह्या दोन वेगळ्या. अदरवाईज त्या बाकी सगळ्या 191 पंचायत तिची नॉर्मली एकच असतात. हे दोन वेगळे उरले. कासव संवर्धन मोहिमेक ह्या वर्सा पोरू परस मोठे येस. ऑलिव्ह रिडले कासवांनी ह्या वर्सा गोंयच्या दर्यावेळेर रेकॉर्ड ब्रेक म्हळ्यार 45,493 तांतयां घातली. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. पुराय संवसारभरात ऑलिव्ह रिडले कासवांची प्रजात धोक्यांत आयल्या. ही प्रजात वाटोवपा खातीर जायत्या देशांनी फुडाकार घेतला. तातूंत भारतानूय आनी खास करून गोंय सरकारान ऑलिव्ह रिडले कासवांक वाटोवपा खातीर खासा फुडाकार घेतला. गोंयान 11 दर्यावेळांचेर ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहीम चलता. जागतीक पातळीचेर गोंयांत चलपी ही एक महत्वाची मोहीम. फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत ह्या वर्सा ऑलिव्ह रिडले कासवांनी सगळ्यांत चड तांतयां घाल्यात. ह्या आदी केन्नाच इतल्या व्हडल्या प्रमाणात कासवांनी तांतयां घालूंक नाशिल्लीं. गेल्या वर्साचे तुळेंत कासवांच्या तांतयांचो आंकडो अंदू दुप्पटीन वाडला. कासव संवर्धन मोहिमेक येस. पोरू ऑलिव्ह रिडले कासवांनी घातिल्ली 16,312 तांतयां ह्या वर्सा आंकडो वाडून जालो 45,493. उत्तर गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,528 तांतयां. 15,146 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,965 तांतयां. 13,553 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. So in Goa, mostly we find olive ridley species of sea turtle who prefer the shores of Goa to come here, lay eggs and go back. Usually in natural situations, the eggs are left at the nest site, they hatch and the hatchlings go to the sea on their own. But because of anthropogenic pressures, we are also facing the issue of nest destruction in natural habitat. So Goa Forest Department has initiated the program of turtle conservation, where we have dedicated network of staff, our beach guards and also our turtle watchers who patrol the beaches. So whenever a turtle nests in any site, the nests are geo-marked, and after the turtle goes back laying the eggs, we have established SOP so that we collect the nests according to specified precautions, and the nests are transferred to our turtle hatcheries. So in North Goa we have hatcheries at Morjim and Mandram, and in turtle hatcheries we monitor the conditions, and we place the eggs in such a way that the natural conditions are reproduced. So every detail is tracked, the date of nesting, when nests are placed in the hatchery, and the number of eggs which are there. So usually they follow a specific time after which the eggs hatch. So usually the accepted percentage in conservation is 55 to 60%. But in the case of Goa, we find that because of the involved efforts of Forest Department staff and also the conscious efforts of local fishermen, shack owners and tourists also, we are finding that the survival percentage of hatchlings is quite high in Goa. So we are somewhere above 70% in all beach stretches. So after the hatchlings get released, we find an ideal time to release it. So in general we avoid harsh sunlight and we prefer daybreak or dusk time for release of hatchlings. So during release of hatchlings also, the local shack owners and fishermen extend a very helping hand to us. They ensure that there are no, say, fishing which is going on nearby or loud music which is played after 10. So because of such all-around support, all-around help from each and every stakeholder, we are finding that turtle nesting numbers in Goa has gone up in recent times. गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घातिल्ली तांतयां. आगोंद दर्यावेळेर 181 सुवातांचेर कासवांनी 18,011 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 9,661 कासवांक वाटोवपाक येस. गालजीबाग दर्यावेळेर 43 सुवातांचेर कासवांनी 4,369 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 3,463 कासवांक वाटोवपाक येस. मोर्जे दर्यावेळेर 105 सुवातांचेर कासवांनी 11,130 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 7,767 कासवांक वाटोवपाक येस. मांद्रे दर्यावेळेर 39 सुवातांचेर कासवांनी 4,032 तांतयां घातलीं.
तातूंतल्या 2899 कासवांक वांटोवपाक येस. हरमल दर्यावेळेर 11 सुवातांचेर कासवांनी 1277 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 863 कासवांक वांटोवपाक येस. केरी दर्यावेळेर 12 सुवातांचेर कासवांनी 1250 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 837 कासवांक वांटोवपाक येस. वागातोर दर्यावेळेर 20 सुवातांचेर कासवांनी 1868 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 1061 कासवांक वांटोवपाक येस. बागा दर्यावेळेर 5 सुवातांचेर कासवांनी 455 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 334 कासवांक वांटोवपाक येस. कलंगूट दर्यावेळेर 13 सुवातांचेर कासवांनी 1429 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 724 कासवांक वांटोवपाक येस. कानोळे दर्यावेळेर 10 सुवातांचेर कासवांनी 997 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 576 कासवांक वांटोवपाक येस. मिरामार दर्यावेळेर कासवांनी 90 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 85 कासवांक वांटोवपाक येस. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. मांद्रे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत नणन आनी भावजय हांकां जाग्यारूच मरण आयिल्लें. जाल्यार प्रियंका खरबे हाची भयण सिद्धी शेटकार गंभीर जखमी जाल्ली. ताचेर बांबोळे उपचार सुरू आसतना ताका मरण आयिल्ल्यान गांवांत आनी खरबे तशेंच शेटकार कुटुंबाचेर दुख्खाची साया पातळ्ळ्या. म्हाड्डोळ वाठारांतल्या एका सान चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात वीज खात्याचो कर्मचारी लक्ष्मण आम सांगला तेका न्यू ट्रॉलर्स पळय येताय वो मॉडिफिकेशन वयताय तेका तूं प्लॅन पास कर मिनिमम 1 टॉयलेट आसता. आता 2 टॉयलेट पळय आता कंपल्सरी म्हळ्यार तेमी विदाउट 2 टॉयलेट तो गायना पास करपाक ते आमी तेमकां विचार केल्ले आनी आमकां परतून लेटर करता. तुम्ही एफपीएसआयची मिटिंगेचे मीटिंग वॉज टोटली गुड कंडक्टिव्ह सारी बरीच बायन जाल्या आनी आमी सजेशन घातलें आमकां आमची फिशर्स रोड आहा एप्रोचिंग रोड टू जेटी आमकां प्रत्येकदां आरटीओ फायन घाताय आमच्या ड्रायव्हरांक एजंट्सांक ट्रकांक. आमी लास्ट आमची डॉक मॅनेजिंग कमिटी मिटींग जातली. आमी प्रश्न सांगलेलो आमी फायन घाताय हें घाताय आमी तोय प्रश्न मांडला. ती गॅजेट ऑफिसर नोटिफाय कितें कर म्हणून ती पार्किंग स्पेस म्हणून कितें अरेंजमेंट केला कितें आमी अरेंजमेंट केला विथ हेल्प ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट पिया कुंकू ट्रान्सपोर्ट सगळें अरेंजमेंट केल्लो थिंग वेहिकल दवरपाक म्हाका सुद्दां फिशरीज डिपार्टमेंट अजून आरटीओ पळयलें ना थिंग एलोंग द रोड जेटी रोड थिंग वेहिकल पार्क करची जे आमकां तेंय फॉलो अप करता. रिगार्डींग द युजेस ऑफ द न्यू जेटी आमच्या सांगलें तो बॅरिकेड पळय घातला न्हू न्यू जेटीचेर इनॉग्रेट करपाक आसलो सीएम 2 तारखेर 3 तारखेर आमी सांगलें तो बॅरिकेड काड म्हणून. तो जेडीसी म्हणटा जेट इज नॉट फिजिबल टू टेक द 6 व्हीलर्स. 4 व्हीलर्स ओके म्हणटा 6 व्हीलर्स तो व्हरो जायना. वॉट इज द पर्पज ऑफ बिल्डिंग सच जेटी? We have in fact asked the department to create awareness in all the duties, whether it is in private or the government fisheries department duties. In all the jetties, we have asked them to follow all these things. In fact, we will come out with some SOP by the department incorporating all these things, covering all the jetties. बांबोळीच्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या रस्त्याचेर यो वच करप्यांक तशेंच गोमेकोन येवपी दुयेंत्यांक रस्त्याक लागून खूब त्रास सोंसचे पडटात. रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान दिसान दीस अपघातांचें प्रमाणूय वाडटा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. पळयात पुराय बातमी. असले जेन्ना रस्ते पेड्यार स्थितीचे आसा जो जिवंत उरपाचो पेशंट आसा पळय तो पयलोच मरतलो. 3747 crore फक्त हे ब्रिजीस आनी रस्ते बांदपाक ताणें मोडले म्हणून सांगले. आमकां सरकाराच्या विरुद्ध परत बोवाळ मारूंक लावनाका भाव म्हाज्या. हे रस्त्या वयल्यान जर वतलो न्हय जाल्यार तुजे हेल्थाची पाड पडटली. 2.5 लाख ॲक्सिडंट जाले 2019 ते 2021 सालान पर्यंत. ह्या रस्त्यामुळे आज ते हातगुणार न्हिदल्या थंयसर आमचे यंगस्टर आमचे भुरगे. हाका जबाबदार कोण? सरकार.
आतां आमी सद्या आहा ते GMC म्हऱ्यान. GMC कडेन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड खंयच्यो गाडयो स्पिडीन येवपाक जाय आनी स्पिडीन वचपाक जाय त्यो म्हळ्यार एम्ब्युलन्सी. कित्याक? कारण एमर्जन्सी केसीन तांकां पेशंटाक जाता तितल्या बेगिना GMCन हाडपाची गरज आसा. आनी हाडटा आसतना असले जेन्ना रस्ते पेड्यार स्थितीचे आसा, आख्खी एम्ब्युलन्स अशी तशी हालता आनी अशी हाल्ल्या मुळे प्रॉब्लम कोणाक येतलो तर पेशंटाक. जो जिवंत उरपाचो पेशंट आसा पळय तो पयलोच मरतलो. हाका एक क्रेडीट गोज टू होम आर चीफ मिनिस्टर आनी आमगेलो हेल्थ मिनिस्टर. काळजी घेवपाक जाय न्ही ताणें. दुसरी गजाल, चवथीच्या दुसऱ्या दिसा आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे इज द फायनान्स मिनिस्टर म्हणून ताणें लोकां म्हऱ्यान पुट अप करपाकूच जाय की ताणें कितले पयशे मोडले ते. 3,747 crore. कितले? 3,747 crore फक्त हे ब्रिजीस आनी रस्ते बांदपाक ताणें मोडले म्हणून सांगले. जाल्यार तुमकां एक गोंयकारांक प्रश्न विचारता की हे जे आतां जितले रस्ते जशे पेड्यार जाल्या 3,747 crores हे आसा रे बाबा, रस्ते सारके जावना. दुसरी गजाल हे कमी दर्जाचे. आमचें म्हणणें कितें खबर आसा, आमकां सरकाराच्या विरुद्ध परत परत बोवाळ मारूंक लावनाका भावा म्हाज्या. आमचें उद्दिश्ट कितें आसा की तूं जे शासन आनी प्रशासन जें चलयता पळय ते एकदम नित्य नेमान नीट एंड क्लीन आसचें. आमी आसात बांबोळे हांगा, जाल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात कशी हांगा रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्ली आसा ती. आनी बांबोळे हो जो सर्वीस रोड आसा, हायवेचे सकयल हो जो सर्वीस रोड आसा तेजी तुमी कशी रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. जाल्यार मेन म्हटल्यार हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्या वयल्यान हांगा ज्यो एम्ब्युलन्सीस म्हणात किंवा हांगा सांताक्रूज वचपा खातीर ही वाट गेल्ली आसा ती सगळी ह्या रस्त्या वयल्यान मेन असो रस्तो हो. आनी तुमी पळोवंक शकतात कशी हांगा रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली कारणान हांगा कशें हें एम्ब्युलन्सी बी वचपाचे कितले अशे त्रास जातात आनी कसो हांगा ट्राफीक जाता तो. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो.